क्रॉथॉन येल्लो क्रॉथॉन बेस्ट जाला सारको व्हडलो. ओके झाडाच्या गाड्यान तुमकां मागीर दाखयता. ओके आनी वॉटर हायसिंथ जाल्या आनी ऑर्किड्स. बाबा आमचो हिंगासर सायकल चलयता ते रोडार. अशी सायकल घेवन येयल्ली आमी. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, हांव म्हजो ब्लॉग आतां इवनिंग स्टार्ट करता. ओके सदांचे भाशेन. आनी हांव येयल्लें आहा म्हज्या घरा कडेन कित्याक आयज म्हज्या दादाचो बर्थडे. सो आमी येयल्लीं आहा आल्दोना. जस्ट आतांच येयल्या. ताजे पयलीं मातशें मार्केटान गेल्लीं. भयणीक कितें शॉपिंग करपाचें तें केलें आनी भयणीक फोन बाय करूंक जाय आसलो आपणाक. ओके सो तें बी घेतलें. आमी जस्ट आतां घरा पावल्या. सो हांवें म्हटल्यार ब्लॉग म्हजो भायरूच स्टार्ट करतलें म्हण आयज. अजून 6:30 जाता थिंगाच आहा. ओके आनी उजवाडूय आहा. आनी बाबा आमचो हेवटार वचता थिंगा तुमकां दाखयता. आनी हांव जायत्या दिसांनी आयज पळय व्लॉग करता. जाले 2 वीक्स जातले. 2 वीक क्रॉस जातले. व्लॉगी बी कांय करूंक नासलें. आनी खंय वचोंकूय ना, घराच आहलें. आनी म्हाका हें मनूच येवंक नासलें एक्चुली व्लॉगिंग करपाक. एक्चुली आयज पासून म्हाजें लायक येत नासलें व्लॉगिंग करपाक. बट म्हाका एक आयज दादाचो बर्थडे. सो तेका लागून हांवें फर्स्टूच चिंतलेलें की हांव करतलें म्हण दादाच्या बर्थडेक व्लॉग. तेका लागून हांवें आयज हो व्लॉग केला. ओके बाबा पळय आतां सायकल चलयतालो हिंगासर. हिंगा मातशें कितें जाता, हिंगा आमचो प्रायवेट रोड न्हू. सो हिंगासर मातशें तेका बरें जाता. सो आमी येताना सायकल घेवन येयल्ली तेजी. आनी आमकां हिंगासर कितें मेन रोड लागीं हा. ओके सो तो मेन रोडार सायकल घेवन गेलो आनी आपतार वाडटा सापणाक घेवन थिंगा वच म्हण. आनी हो क्रॉथॉन येल्लो क्रॉथॉन बेस्ट जाला सारको व्हडलो. गाड्यान तुमकां मागीर दाखयता. किड्स आनी वॉटर हायसिंथ जाल्ली हा. मज्जा करता. क्रॉथॉन येल्लो क्रॉथॉन बेस्ट जाला सारको व्हडलो. आनी वॉटर हायसिंथ जाल्या आमगेर एक फुल्ला. आनी ऑर्किड्स. आतां मातशें वचोन तांकां हेल्प बी करता. भयणीन एक काम सांगलां म्हाका. आयज कितें बार्बेक्यू पार्टी कितें करपाची हा. ओके सो ताणें म्हाका उजो घाल सांगला. तेका आमच्या कोलाक उजो घाल म्हण सांगलेलो भयणीन. ओके सो तो हांव करूंक वयता. तें बी करून घेता आनी तुमकां डायरेक्टली मागीर मेळटा. आमी कोल पेटयतात बार्बेक्यू करपाक. आनी आमकां बाबाय हेल्प करता. बाबा व्हाट यू आर डुइंग ले हेल्पिंग मामा रे. फ्रेंड्स आमी न्हू हिंगासर चिकन मॅरिनेट करता. ओके बार्बेक्यू करूंक. सो तुमकां हांव इन्ग्रेडियंट्स सांगता आमी कितें कितें घातलां पळय तें. सो फर्स्ट आमी घेतल्या 3 चिकनां. फूल 3 चिकनां घेतल्या. तांकां बरी वॉश केल्या. ओके आनी फर्स्ट आमी एड केला सॉल्ट. आनी ताच्या उपरांत आमी घातला एव्हरेस्टाचो रेड चिली पावडर 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हल्दी पावडर, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून आमची दही आनी फ्रेश कोरिएंडर थोडीशी चॉप करून घातल्या. आनी 2 लायम स्क्वीज केल्या. ओके आनी 1 मॅगी क्यूब घातला. इफ तुमकां मॅगी क्यूब घालपाक नाका, स्कीप करूंक जाय जाल्यार तुमचें स्कीप करूं येता. आमी घातला. ओके लास्ट आमी घातला आमचो बार्बेक्यू मसाला. ओके सगळे इन्ग्रेडियंट्स घालून जाल्या उपरांत आमी तेका बरें मिक्स केलां. ओके आनी रेस्ट करूंक दवरला लायक 1 आवर. तुमच्यान मोर दॅन 1 आवर पासून दवरपाक जाता. सो फ्रेंड्स आमी न्हू न्हेसोन बी सगळी रेडी जाल्या आनी बर्थडे बॉय बी न्हेसोन रेडी जाला. ओके आनी 5 to 10 मिनिट्सान आमी केक कट करतली. ओके आनी भायर चलता बार्बेक्यू.
वन्स केक कट करून जाल्या उपरांत आमी डिसायड केले की आमी सगळी हावजी खेळतली म्हणून. सो आमी हिंगासर सगळी हावजी खेळपाक लागली आणि खूप मजाय केली आमी. आणि डॅडीचे थोडे फ्रेंड्स येयल्ले. ओके, सो तेय बी खेळपाक लागले आमच्या बरी हावजी. सो बरे भाशेन जाली, खेळली बी हावजी आमी. आणि हे जावन आसले आमचे हावजीचे विनर्स. आणि मागीर लास्टाक आमी एक ग्रुप फोटो काडलो डॅडीच्या फ्रेंडांक बीन घेवन. सो सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटात, तुम्ही माझ्या डॅडीच्या बर्थडेक येयले आणि माझ्या डॅडीचो बर्थडे मेमोरेबल वन केलो म्हणून.